सर्वांकाय नमस्कारू गोकर्ण मठान चलतसल्या शारदा पंच समानोत्सवाक उपुंदादकनु सर्व जापक पुरा आईलासती राममोहन जपक सेंटर दुखून आईल तसल्या सर्व जापकालगी मग एक क्वेश्चन राजेश पैमम कसन एक राम नाम जल्ला कशी पूर जन ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊರ್ಕ ಅಸಿಲ್ಲ ಸೊ कशी त्या जल्ला आणि हंग येतरी हंगा एक मठाचे एक आवरण पुरा पळोवन तुमका कशी दिसला एक दोन उत्तर. फर्स्ट टाइम विद्याधीश स्वामीन उपुंद आयल तेन्ना तांकां उपुंदचे एक क्राउड पळोवन आनी उपुंदचे उमेद पळोवनची तांकां भारी खुश जाले. उपुंदा ಬಗ್ಗೆ तांकां मस्त एक विश्वास आशिल्लो ताजे खातीर तांणी उपुंद जप केंद्राक 5.5 कोटी टार्गेट दिले. आमगेले गांव सान एक 70 की 80 घरांनी मात्र अशें जाल्यार वरे स्वामीले एक विश्वासक आमी तांकां कसने एक उणी जावन ताजे पशी चड करता म्हणून गांवतले फस्ट आमी तिळसिले ताजे प्रकार पूर लोकांना जबाबदार घेवन तांतू चढती जावन बायल मनशान तांगेले समय मस्तांतू दिला. ताजे खातीर बायल मनशेक हाजे ಬಗ್ಗೆ हांव तांकां एक धन्यवाद सांगता. म्हळ्यार बायल मनशान तांकां घरा काम कसं नासल्यार 3 पटी जपक येवन तांणी 5.5 कोटीक उण जावचे न्हय म्हणून प्रयत्न करून लास्ट एक 4-5 दिवस दत्की नाकी म्हणचे अभिप्राय आशिल्ले जाल्यार कोणेय सोण घालनी कंटिन्यू 1 दिवस 12 तास आमी जप करून ते टार्गेट आमी रीच केला. ताजे खातीर हांव हे हांगा गोकर्ण पर्तगाळी मठान येवन उपून गांवतुलेक पूर लोकांक धन्यवाद दिता आसा. आनी कसन म्हळ्यार इतले लोक 100 इतले सान हळ्ळींतू आमी 170-180 लोक आयली आजी 4 बस ಒಟ್ಟು करून आमी आयनीची म्हळ्यार जनक येवची उमेद तशी आशिल्ले जप कशी उमेद आशिल्ले तशीच हांगा येवका ह्या कार्यक्रम पळोवका स्वामीला आशीर्वाद घेवका म्हणून हांगा येवन पळय तर तांणी तितले एक्सपेक्ट वरे करनी हांगाची एक व्यवस्था ह्या पुरा पळोवन पूर लोक एक नमुने हे कसन विचित्र म्हळ्यार खंय एक चमकू कमणना अथवा कसने एक तांनी की जावणा की आता आमकां तशीची आमकां आज होम बशेक एक अवकाश आशिल्लो आमकां कालीची रूम आमकां कितले म्हणून अलॉटमेंट करून ते रूम आपण व्हरचे आपण हाडचे प्रत्येक जबाबदार रूम म्हळ्यार साधारण रूम वरे न्हय लायक एसी रूमाची स्वामीन व्यवस्था केला. त्या खंयचेच कोणाकच एक जपक करे कसने तोंदर जायना तशी प्रति एक व्यवस्थित जावन केला. अशी व्यवस्था करचे बारीक काही सुलभ काम नाही हे काम करचे म्हळ्यार ते केलेले कोत्तो आणि ते अरेंज केलेले ताजे श्रम कसं म्हणून तसं आम्ही येऊन एक ताजे ಬಗ್ಗೆ एक तांकां एक एप्रिसिएशन दिवस सोडरी आणि कसने करचे जायना आमगेले गांवचे व्हॉलंटियर वरे चढू 2-3 पटी येऊन काम करून गेली आणि नेक्स्ट वरे 6 तारीखे नंतर 8 तारीखे तशी येऊन पुरा क्लिनिंग पुरा हेल्प करता म्हणून हे केल्लो आसा. आमगेले दल तितले सेवे आमी स्वामील हाजे चरणारविंदाक अर्पण करताची प्रत्येक उपुंदाचे जपक आणि आयले पुरा लोक तर्फेन आमी स्वाम्याक आमी हे पुरा एक अर्पण करताचे हांगा आयले बगे आणि अशीची देवस्थानचे प्रति वर्ष देवस्थानचे अशी वट्ट जावन आमी हे जप केले निमित्त मस्त हात लागलागी जाली पुरा पुढे खंयचे एक देवस्थान एक 5 कार्यक्रम म्हळ्यार मात्र पुरा वट्ट जावचे आशिल्ले. हे जप डेली आशिल्ले खातीर 550 दिवस एक मेळ्ळो चिके लागगी जाली हे संबंध आनीके लागगी जावं आणि अशीची वर्ष प्रति वर्ष आमी पर्तगाळीक म्हणून एक टूर दवरया देवस्थाना तर्फेन तशी कुलदेवस्थानाकी पुरा वचून येवचे जाता हे आमी सिस्टम ह्या वर्साकून चालू करूया म्हणून हांगा पर्तगाळी हंत राबून पुरा लोक विनंती करता आसा. रामचंद्र भगवान की जय, विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय जय. जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज. धन्यवाद.